त्यांचे ते ट्रान्सपोर्ट जे आहा न्हू, जे ते आउट ऑफ गोवा म्हणजे कर्नाटकांसून ते एनिमल हाडटाले, ते तेंचे ट्रान्सपोर्ट लायसन कितें तरी सोंपला. त्या लागून आमी 2 म्हयने जाले आमचे ते स्लॉटर हाऊस बंद आहा. आमचें काम फक्त स्लॉटर करपाचें. आमी स्लॉटर करून दिता आणि ते मागीर व्हरून ते हे करता, शॉपांनी घालून ते विक्री करता. जे गोवा बीफ ट्रेडर आहा ते त्यांचे सरकाराचे कर्नाटक गव्हर्नमेंटाचे हे जाय तांकां. म्हणजे एनिमल तेंचे कडल्यान एनिमल हजबंड्री जे आहा न्हू ते व्हेरीफाय करून घेता आणि तेंच्यांनी ते एनिमल हजबंड्रीक हे दिवचे पडटा. एनिमल सोशल वेलफेअर बोर्ड आहा न्हू, त्या एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी हाडून ते एनिमल हजबंड्रीक दिवचे पडटा. तेंच्यांनी ते एंटीमार्टम करून मागीर ते आमकां दिता, कोणाक गोवा मीट कॉम्प्लेक्साक. आमी तेच्या उपरांत आमी ते तेंच्यांनी जेन्ना मान्यताय दिता एनिमल हजबंड्रीचे डॉक्टर, तेच्या उपरांत ते आमी स्लॉटर करप. तेच्या नंतर पोस्टमॉर्टम करून परत तांकां ट्रेडरांक दिवप. सगळ्यांची वांगडाच सोंपली तेंची? हय, तेंचे जे जितले आहा न्हू तेंची वांगडाच सोंपली. तेंच्यांनी रिन्यूअल करता म्हणून तेंच्यांनी हांवें बी सुद्दां तांकां 2-3 कॉन्टॅक्ट केल्लो. पूण ते म्हणले आमी बेंगलोर धाडले, आनी खंय धाडल्या, बेळगांव आसा. म्हणून म्हाका दिसता तेंचे अजून जावना, जाल्यार ते आमकां सांगताले आहले. आमी तांकां सांगलां जाल्यार जातकूर आमकां 1-2 दीस पयलीं कळया म्हणून. ओके, फाटले 2 म्हयने गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान मातूच वचना? ना, अजिबात वचना. काँग्रेसीन सरकाराचेर बरोच फोग काडलो. शांताराम नायक आंदोलनाची भाशा करता जाल्यार आलेक्स म्हणटा ही बीजेपीचीच कर्मां. हांव कितें सांगता व्हेरी क्लियर, तूं तांकां तुगे बीफ आहा तें पड कर्नाटका येता, आमकां कित्याक बंद जावपा जाय? तूं थिंगा लिगल बीफ आमकां सप्लाय कर, गोंयांक काय मारून दिना तूं. लिगल बीफ सप्लाय कर. लिगल बीफ सप्लाय करपाक this last time when the problem took place, the government took responsibility to give us legal beef. Last time the government took responsibility. That is why I am here. I am here. Why? Last when there was a problem about 2.5 years back, there was a problem. And when there was problem, 1 second, there was 2.5 years in middle of Parsekar's term, there was problem. And that time the government said, we will see that we take responsibility, we give you beef. 1 second, we will see that there is no supply of, there is supply of beef. And when they said, government said, when he says I am responsible to supply beef, it means legal beef. Now for the last 2 years, beef has been going on. Only now they came to know it was illegal. So you mean to say? I'm not saying anything. I am saying that you have taken responsibility, supply us beef. Don't trouble the traders by calling them illegal. No. अरे BJP is famous. Why का बघता? आता कितले केस गायले बोगस सिस्टमॅटिकली मीट कॉम्प्लेक्स काबार केल्या. बेलगामसान येताले ते पासून बीफ बंद करपा तयारी स्टार्ट जाल्या. हे पडे गुंडा आहे ते सगळे हिंदूता गुंडा रास नाही, बट हे पड हिंदूता गुंडा आहे ते हे आमकां दाखोवपा पावताय. आमगेले गोंयांत केन्ना एक हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव केन्ना एक अंतर डिफरन्स जालो ना. आतां हें स्टार्ट कोत्ताय BJP. आनी हें प्रोटीन पॉलिटिक्स इज नॉट न्यू ऑफ द BJP. दे हॅव बीन डुईंग इट फॉर अ लॉंग टायम. व्हेकल्स पडे आहाय ह्यो पडे बंद करपाच्यो, आडावपाच्यो, लिगल इलिगल आहाय म्हूण सांगून मीट कॉम्प्लेक्स बंद केलो आनी आतां त्यो गाडी बसून बंद करपा तयारी चल्ल्या आहा. हें आय थिंक दिस शुड स्टॉप. वी डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दे शुड स्टॉप ऑल दिस. हम तो एजिटेशन करेंगे ना. इनकी हिम्मत नहीं, इनकी पेपरवाह है. बहुत सारे लोगों ने, जब ये 1 साल पहले हुआ था ना बीफ का इशू, लोगों ने पूछा था गोवा में क्या कर रहे हैं. कोई डेयर नहीं करता है गोवा के बारे में. बीजेपी का रवैया स्टैंड गोवा में एक है, उत्तर प्रदेश में अलग है. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.